आयज थंयसर 133 प्लॉट डेव्हलप जाल्या, लाखांनी कोटींनी खर्च करून रस्ते केल्या. हांवें पिक्चरां हाडल्यात, थोडे 10-12 बंगले जाले. आय विल प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. इतकी इरेग्युलरिटी आसतना हांव नकळो गव्हर्मेंटान जावं एडमिनिस्ट्रेट कित्याक वयर रावला. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ही जमीन 50 रुपये स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे दिल्या. वेरेज थंय एट प्रेझेंट रेट आसा 10,000 रुपया. जे कोलवाड हावजींग बोर्ड आहा तेज्याच ऑपोजीट सायडीन मेन रोड हायवेक आहा. जे फोटो पळयल्या उपरांत तुमकां कळटले. दोशी सायडीन शेतां आसतना 12 मिटर रस्तो केला. म्हाका दिसता कमीत कमी तेंच्यांनी 60 लाख खर्च केला. इश्यू आहा हे म्हाका दिसता सेरुलाक फाटी घालून कोलवाड कोमुनिदाद वयर येता सेरुलाच्या वयर. या क्वेश्चन इज वॉट इज गव्हर्मेंट वील टेक ऑल दीस थिंग्स. तरी तूं म्हणटा समज इफ देर इज सम डेव्हलपमेंट विच हॅज बीन टेकन प्लेस जाल्यार आज पर्यंत स्पिकरचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसान एक कंप्लेन आयिल्ली ना. जाल्यार तुमी नजरेक जो हाडला वी वील डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट इन टू इट. इश्यू आहा केस आहा इज म्हाका दिसता लायबल टू फीट एंटी करप्शनान काय विजिलन्सान धाडपाची गरज आहा. कारण त्याच प्रमाणे त्याच हेजेर हे स्कॅम आहा म्हणून. मिनिस्टरान एक सांगलें की कोणी अजून कंप्लेन दिली ना. आता एडमिनिस्ट्रेटर जे आसा त्यांक कोमनदाद लँड आसा जे जमनीचेर कोणी खंयच्या जमनीचेर कोणी बंगले काडटलो कितल्या लाखांनी खर्च करतलो आनी कंप्लेन दिसर एडमिनिस्ट्रेटर वगी रावप. Government's intent is very clear. We are taking action on it after investigating the matter. ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर ह्या सायडीक आशिल्लो आनी एक कोमुनदादीचो इश्यू घेवन ताणें मोठो आवाज केल्लो. आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केल्लो म्हाका याद जाता. आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक खबर आसतलें. आतां हो जो प्रश्न हांगा उपस्थित केल्लो आसा हो प्रश्न ताज्या जागी चड कॉम्प्लिकेटेड दिसता पळोवपाक. कारण दीस इज ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ ऑल द एक्ट्स. कोमुनदाद सोडून दी. इट इज ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ टाउन प्लॅनिंग एक्ट. इट इज ब्लेटंट व्हायोलेशन ऑफ रेव्हेन्यू लॉज. एवरीथिंग इज व्हायोलेटेड. एडमिनिस्ट्रेटर रिप्लाय दिता आसतना कोमुनदादाचो रिप्लाय कितें दिला दॅट मनी हॅज बीन स्पेंड बाय द प्लॉट ओनर्स. हें ताका खबर आसा. ताणें म्हणूं ना की आपल्याक तें कांयच खबर ना म्हणून. म्हजें म्हणणें कितें तुमी ल्हान जर घर कोणी बांदलो न्ही परमिशन घेना आसतना ताजेर 10 जाण तुटून पडटा. डेप्युटी कलेक्टर नोटीस धाडटा. टाउन प्लॅनिंगाचे ते फ्लायींग स्क्वॉड वता ताजेर FIR लॉन्च करता. अशे तरेतरेचे करता. प्लीज गिव ए मेसेज टू अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स अँड अदर कोमुनिदाद पीपल दॅट सच थिंग्स शॅल नॉट बी टॉलरेटेड. तुझा डेप्युटी कलेक्टर कितें करता त्या तालुक्यांतलो येदे व्हडले बंगले बांदता ताका खबर ना. कन्वर्जन सनद घेना आसतना हाव दे कॅन कन्स्ट्रक्ट. वेरियस क्वेश्चन्स आर देर. तूं फक्त सरकाराक खबर ना अशें म्हणून डोंट टेक इट लायटली. मिनिस्टर उत्तर दियात. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट्स इंटेंट इन सच केसीस इज व्हेरी क्लियर. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान बशिल्लो तेन्ना हे सगळे लूप्स कळून आयल्या. आज रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या टेबलार बसला. डेफिनेटली सच टायप ऑफ इश्यूज वी विल फर्स्ट गेट अंडर कंट्रोल. 100 दिसान डोंट एक्सपेक्ट मॅजिक बट वी आर इनिशिएशन ऑफ दीस टायप ऑफ इश्यूज हॅव स्टार्टेड. ही 433/0 नेक्स्ट असेंब्ली येता पर्यंत ताजेर कितें जातलें हें तुमकांय दिश्टी पडटलें. But we will take this as a test case for all the people in the opposition to know how we are going about as far as such cases come. And ते कोणूय आसूनी तातूंत politician involved आसूनी action will be taken.